वास्को सड्यार उबारिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो पुतळो खाजगी जाग्यात आशिल्ल्यान तो बेगोबेग काडचो असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्या उपरांत थळावो आमदार संकल्प आमोणकरान खर प्रतिक्रिया दिल्या। पयलीं ह्या जाग्यार कोयर उडयताले, मात शिवमोगींनी हो जागो निवळ करून अभिमानाची सुवात म्हणून रुपांतरीत केली। भारतीय नौदळाचे जनक आशिल्ल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक विरोध करप चुकीचो। देखून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या खातीर एमपीएन 40 स्क्वेअर मीटर तरी जागो सोडचो अशें आवाहन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान केला। आयज मुरगांवचे जे शिवप्रेमी आसा तांकां एक हांव सांगपाक सोदतां की जे शिवप्रेमी जे फुडाकार घेवन तांच्यांनी स्वता छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू आयज आमच्या सड्या जंक्शना कडेन जो उबारलेलो आसा तो हे सगळे मुरगांवचे शिवप्रेमी मेळोन हो कार्य केलेलो आसा। छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू उबारलेलो आसा तो जागो अनवॉन्टेड जागो आसलो, जो गार्बेज डंप आसलो, जो त्या जाग्याचे कोणाकूच पडलेले नसले। जे एमपीए आयज आपलो तो जागो म्हणून क्लेम करता तेंची तुमी थंयसर पळयता बाउंड्री आसा, त्या बाउंड्रीच्या भायर हो जागो आसा आनी हो एक गार्बेज डंप जालेलो। सगळे शिवप्रेमीन मेळोन तो क्लीन केलो आनी थंयसर आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू दिसलो। आयज तुम्ही मुद्दाम थंय गेल्यार इतले सुंदर थंय दिसता, इतले ब्युटिफिकेशन थंय जाल्लेलो आसा, कोणान विचार सुद्दां करून आसा तो स्पॉट एक ब्लॅक स्पॉट आसा तो इतलो बरो सुंदर जातलो। आयज जेन्ना इतलो बरो सुंदर तो प्लेस जाल्लो आसा, छत्रपती शिवाजी महाराज जेंच्यांनी स्वराज्याक लागून जे आपले बलिदान दिले, जेणे स्थापना केली स्वराज्याची, तेज्या उपरांत संभाजी महाराज यांच्यांनी सुद्धा लढाई केली मोगलांच्या विरोधात आणि जेजो निशाणी म्हणटा ते आमच्या मुर्मगांवान दिसता, आमच्या सड्याचेर दिसता। सड्याचेरूय आमचो एक किल्लो आसा आनी जो आमचो मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती टोटल सडा पर्यंत ती आमी म्हणटा ती आमची देस्तेरो कडेन पर्यंत 9 किलोमीटर जो आसा तो फूल किल्लो आसा। 9 किलोमीटर हो किल्लो आसा आनी किल्ल्याच्या मदीं आमचो सडा भाग स्थापन जाल्लो आसा, जेटी एरिया स्थापन जाल्ली आसा, बोगदा एरिया स्थापन जाल्लेली आसा, देस्तेरो एरिया स्थापन जाल्लेले। हेजे चिंग आमी आयजूय तुमी मुद्दाम आर्कायव्ज भितर गेल्यार हो चिंग मेळटा। 9 किलोमीटर हो आसा आनी तेज्या भितर लोक स्थापन जाल्लेले आसा ते आसात, बट त्या भितर एनपीटीचे ऑफिस जे मेन ऑफिस आसा तेवूय ते किल्ल्याच्या सायडीक आसा आनी जे धंदो आयज एमपीए करता पोर्ट एरिया आसा ती बीन ती किल्ल्याच्या भितर आसा। स्टॅच्यू सुद्दां घातलो आसा, खंय तरी एमपीएन मातशे विचार करूंक जाय आसलो कित्याक बाबा अशे हिरोचे, असो मराठा हिरोचे थंयसर एक स्टॅच्यू घातलेलो आसा, ताका विरोध करचो न्हू म्हणून। आयज जे डिसिजन आयज हायकोर्टान दिलेले आसा हांव मान्य करता। आय अवॉइड बाय द लॉ, आमी लॉच्या कायद्याच्या विरोध केन्नाच वयपाना, बट जे शिवप्रेमी आसा ते शिवप्रेमींक खंय तरी दूख जाल्लेले आसा। सो हांव एक कळकळीची विनंती करपाक सोदता एमपीए कडेन, जो तुम्ही म्हणटा जागो तुमचो कितलो जागो 40 स्क्वेअर मीटर, एक 40 स्क्वेअर मिटराक लागून